आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. ह्या नमस्कारान आमचे सगळे भितरले अंतस्करण आनी जे आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत आसा तितलें जेजूच्या स्वाधीन करुया. जितले आमचे भितरले जेजूक आमी दितल्या ताका आमी अधिकार दिवया आमच्या जिविताचेर. आपलेपणांत ह्या फुडें आमी जिवोवची न्हय, पूण जेजूच्या ताब्यांत आमचें जिवीत ताचेर थिरावन आमी जिवंक लागया. सगळी सृश्टी ताका नमस्कार करता. ताका आपले सगळे दिवन ताची येवजणे प्रमाणे तें फुलता आनी आसा. सृश्टी भाशेन आमी, पूण आमकां ताणें स्वतंत्रपण दिलेलें आसा. त्या स्वतंत्रपणांत आमी ताका आमचें सगळें ओपन दिलें म्हणटच तो आमचें जिवीत चलयतलो आनी आमी अदीकान अदीक परिपूर्ण जावंक लागतले. आतां आमचे दोळे ताचेर लावन तूं सायबा म्हजो धनी म्हणून आमी हें गायन करुया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गा वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकारांतून उरता आमी गायो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो तुका भोजन कोता, आखे पृथ्वे तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्रीम आनी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन परकोन कोता असो. तूच मा सूर्या आमी पोजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू,
प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां. सासणांक गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, आर्गांनी दिनवास तुका, मोहिमा तुका, वाखणणी तुका. जितली तुजे कृपेन बरोवन आमी तुका सोखलें दिता, तितली आमी दादोशी जावंक लागता. तुवें तें आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें आसाय, तातूंतल्यान जेन्ना आमी तुका सोखलें ओपून दिता, तेन्ना तूं जो आमचे भितर आसाय, तूं अदीक उजवाडोंक लागताय. तुजी किरणां आमच्या चिंतनांतल्यान, उतरांतल्यान आनी कोज्ञांतल्यान दुसऱ्यांक ऊब हाडटा. ही मोगाची तुजी ऊब जेन्ना दुसरी अणभवतात, तेन्ना ती फुलोवंक लागतात. ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे घडोवंक लागता. आनी हे परी तूं आमचे सोबे रावन तुवें जसो आमचो मोग केलाय, ते भाशेन तूं आमचे उद्देशी दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागताय. आनी हातून तुजी बरी खबर आमी परगटूंक लागता. जशीं किरणां सगळ्यांचेर पडटात आनी सगळे सृश्टी आनी आमी बरी जावंक लागता, वाडोंक लागता, तेच भाशेन तूं महासुर्या जो आमच्या भितर जियेताय, तुजी किरणां आमच्या खोर्ल्यांनी जेन्ना दुसऱ्यांक लागोंक लागतात, तेन्ना तुजी मोहिमा आमी अदीक आनी अदीक गाजोवंक लागता. तर म्हज्या जेजू, आयज तूं सगल्या आमच्या भाव भयणी सोबे अदीक तुजें व्हडपण दाखय. कित्याक आमी आमचे वस्तुकीत जिवोवचे ना, आमी तुजे वस्तुकीत जियेतले. जी कोण आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, तितल्यांकूय आमी तुजे सरशें हाडटा. एके वतीन हुगो आनी विक्टराकूय आमी तुजेशी हाडून तांकांय तुका ओपून दिता. ते भाशेन कितलींशीं जाणां आपल्या जल्माचो दीस आयज संभ्रमतात, तांची आठवण करता. जे आनीक उत्सव तांच्या जिवितांतले आयज संभ्रमतात, तांकांय तुजेशी हाडटा जेजू. आनी तूं तांचेर तुजो मोगाचो स्पर्श कर आनी तांची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी तुका एकवटोन जितलीं तीं जियेतलीं, तितलो तांचोय मोग अदीक आनी अदीक सुफळ कर. जी कोण परिक्षा दितात, तांचे पासून आमी मागता. तांकां तुजो पवित्र आत्मो दिवन तांकां शांत कर आनी तांची मनां उजवाडावन जें शिकल्यान तीं त्या वेळार धिरान आनी आदारान तुज्या
परीक्षा दिवन यश तांकां मेळ्ळो. जी कोण इंटरव्यूजाक वतात तांची आठवण करता, तांचे पासत मागता. जांकां अजून काम मेळोंक ना, काम आसा पूण आजून कोविडाक लागून तांकां आपोवणें येवंक ना, चड करून आमच्या चारवटी भावांक भयणांक तांचे पासत आमी मागता. जीं कोण दुयेंत आसात, फ्रांसिस्को आनी हेर जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. कुडीची पिकोवणी जांकां जाय तितल्यांकूय तुज्या ताब्यांत कोत्ता. मनान आजून ती तुजेर थिरावंक ना पूण वेगवेगळीं चिंतनां तांकां घोळायतात, भोंवडायतात आनी तांचें जिवीत पिश्यांचें जिवीत कशें करून उडयता, ह्या सगल्यांक आमी तुजेशी हाडटा जेजू. जीं कोण भावनांनी रुजलेलीं आसात आनी तांची भावना ताका कंट्रोल करता, राग, द्वेश, बोडाय, भिरांत, कुण्णाटकाय आदी ही सगळीं भावना जांकां लागून ती इतली कासावीस जालेली आसा आनी तांचे संबंद सगळेच वयर सकयल जातात. जोड्यांचें जिवीत, काजारी जिवीत तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता. तांकां सगल्यांक तुजेशी हाडून तुजो हात लाय तांकां आनी पिकोवणी दी. तांकां भितरल्यान शांत कर, तांची चिंतनां थाऱ्यार हाडा, तुज्या स्वतान ती घडोवन येवं दी. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजी सुरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळे मोकार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धुमधुमीत तेल, म्हजें पात्र उपोट भरून वता. सगळे म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोय म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण.
Lord Jesus, we thank you for the gift of this day. We thank you for all the wonders that you have been doing in our lives. As we gather before you, Lord, our hearts are filled with gratitude. At the same time, we also bring before you, Lord, all our worries, anxieties, joys, sorrows, everything that makes us feel special or things that take us away from you. We place them all at your feet, Lord. Today, as we celebrate the feasts of Saint Timothy and Titus, if we reflect on their lives, we see that they were filled with that zeal. They were filled with that love for you, Lord. They were ready to go anywhere and do anything to build the kingdom. And we see that Paul reminds Timothy to rekindle the gift that is within. Each one of us have been given various talents and gifts. We ask the Lord to help us so that we can use these gifts for the betterment of others. The Lord also gives us a spirit of power, love, and self-discipline. All these are aids in order to live a better life and also to make this world a better place for those around us. And at the same time, we see that Paul reminds Timothy not to be ashamed of suffering imprisonment, but to rely on the power of God. In our lives too, there may be times wherein things may be difficult. At that time, we need to place our trust in the Lord. He alone can do wonders in our lives. And in the Gospel, Lord, you tell us how you sent the 72 on a mission to proclaim the good news, on a mission to create a better world. Just as they were sent as lamb among wolves. In our day-to-day lives, we too are sometimes like the lambs, vulnerable and attacked by other forces. We place all these thoughts before the Lord. We continue to pray for the victims of the pandemic, those seriously ill in hospital, the medical staff, those who are working tirelessly, those who are in charge of administering the vaccine, and the government authorities. We also pray for others who are suffering from other ailments. In a special way, we remember Francisco Pereira and we pray for his quick recovery. We pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body and be with them all along the way. We continue to pray for those who are answering the exams, those who are preparing for their job interviews.
We also pray for those who have been affected by this pandemic. Many have lost their jobs. Many are suffering spiritually, academically, financially, emotionally. We ask the Lord to be with them, be their strength during these trying times. We pray for peace, peace in the world, peace in our nation, peace among nations, in our neighborhood, in our family, and most importantly, in us. We ask the Lord to shower His abundant blessings on us. We also pray for all those who at this very moment are partaking in this adoration. Even though we may not be physically present, but we are all united in the virtual world. And so we ask the Lord to bless each and every one of us, so that we too, just as Timothy and Titus, we may be dedicated workers in the vineyard of the Lord, that we may be filled with the zeal and the courage to proclaim the good news, that we, through our actions, through our deeds, that we may be witnesses of Christ, and we may share His love, compassion, and mercy to those whom we encounter. सगळीं आमी ह्या पवित्र बसवणेंत भाग घेता तितलीं आतां आमी जेजूचेर आमचे दोळे लावन ताची कृपा आमचे सोबे व्हांवनी. आनी जंयसर आमचे सांदे सारके चलना थंयसर ती वचोन जेजूचो स्पर्श थंयसर आमकां लागोनी. तेच परी आमच्या मनांतूय ताची किरणां पावनी. ताच्या स्वतांत आमची चिंतनां आतां घडोवन येवनी. म्हणटच आमी शांतीन जियेतल्या आनी आदली आमची ज्या चिंतनाक लागून उत्पन्न जातात ती सगळीं थाऱ्यार येतली.
आनी आमी तांचे गुलाम जावचे ना. ओत्मीक पावंड्यार जेजूक आमी एकवटोन आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटांत सगलें आमचे भितरलें आसा तितलें दवरून हरकां आनी दिनवास तुका जेजू. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पोटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ स्वयंवर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून कर्जान तोडा वंदुया वा काडुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार को खालते पोळा मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें. Practice.